हालीं गोंयांत खुबशे एक्सिडंट वाडल्यात आनी खुबदां आमी अशें आयकता की जेन्ना एक्सिडंट जाता तेन्ना लोक ताका मदत करपाक वचना, कारण लोकांच्या मनान भंय आसता की बाबा ते कोर्टान नाजाल्यार पुलीस स्टेशनान कोण फावटी मारतलो काय. आनी तितूनच थोड्यो गजाली अश्योय आयकपाक येता की बाबा तो एक्सिडंट जाल्याचो फोटो आपूण सगळ्यान पयलीं काडून सोशल मिडियाचेर घालतलो, शेअर करतलो काय, असल्यो गजाली जाता. पूण म्हाका दिसता ह्यो गजाली जर थांबत कितें प्रिकॉशन आमी घेवपाक शकतात हे जर कोण सांगीत जाल्यार म्हाका दिसता गोवा कॅनाचे सर रोलन मार्टीन म्हजे वांगडा. सर, जेन्ना अश्यो गजाली जाता की जर समजा खंय एक्सिडंट जाला थंय लोकांक एनकरेज जावपा जाय की थंय वचून त्या मनशाची हेल्प करची, की लोक ते एक्सिडंट जालेल्या मनशाक नाल्यार त्या स्पॉटार वचून कितें मदत करून आपूण जावन सोदितचे. म्हाका दिसता तुवें जो प्रश्न घातला सारको म्हत्वाचो प्रश्न. म्हणजे कितें एक्सिडंट वाडटा, खूब लोक पळयतात, लोकांक दूख दिसता, पण एक वाटेन लोकांक मनान भंय आसा की हांव जर इनवॉल्व जायत हांव त्रासान पडटलो. सो एक लक्षात आमी येवपाक जाय की गूड समॅरिटन लॉ म्हणून हो नवो कायदो सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर पास केली आनी तेजे उपरांत कायदो जाला आतां ऑफिशियली, पूण जागृताय तितली जावंक ना. सो गूड समॅरिटन लॉ कितें म्हणटा, जो मनीस जे इंजर्ड मनशाक हॉस्पिटलान पावयता तेका गोल्डन आवर म्हणटात, ते पयले फर्स्ट 1 hour एका वरान पावयलो आनी त्या इंजर्ड मनशाक एक हेल्प मेळ्ळें, तेका ट्रिटमेंट मेळ्ळें, सर पुलीस आनी दोतोरान तेका हॅरेसमेंट कांय करपाक शकना. म्हणजे पुलीस चड करून परत परत यो तूं विटनस हें तें, दीस हॅरेसमेंट वील स्टॉप नो बिकॉज दॅट प्रोटेक्शन इज देर. हो एक भाग जालो. दुसरो भाग जो म्हत्वाचो आसा की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एक स्कीम काडला की जो गूड समॅरिटन असो आसा आनी तो हेल्प करपाक गेलो आनी कितें बरें जालें त्या पेशंटाचें, जो एक फॉर्म आसा वीथ द पुलीस स्टेशन एंड वीथ डॉक्टर, तेणें त्या मनशाचे सगळे डिटेल घेवपाचे, मोबायल नंबर एड्रेस सगळें, आनी जे ते हेल्प जो दिलो तो बरें पडलो, इट वॉज अ बेनिफिशियल. देन एज पर द एप्रुवल ही फॉर्म PI जे एरिया पुलीस स्टेशनाचो एरिया आनी जो मेडिकल ऑफिसर त्या हॉस्पिटलाचे ते सायन करून एप्रूव करतले आनी दॅट फॉर्म वील गो टू द कमिटी. आतां डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेट लेवल कमिटी केल्या फॉर this good Samaritan to be given some financial incentive. म्हणजे एक अवॉर्ड आम्ही म्हणू शकना, बट एन एनकरेजमेंट की बाबा यू हॅव हेल्प वन पर्सन, यू हॅव सेव्ड हिम, तेजे लायफ तुवें साल्वार केलें, बरें केलें काम तुवें, एक स्मॉल कायंड ऑफ एप्रिसिएशन. आतां कितें आसा गूड समॅरिटन लॉ आनी हे आमचे कॉम्पन्सेशन स्कीम जी आसा गव्हर्मेंटाची, आतां ती स्कीम पासून खुबश्या लोकांक खबर ना आनी हे स्कीम आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट चेंज हालींच डिपार्टमेंटान तो डिसिजन घेतला की विदीन 365 days म्हणजे एका वर्सान तुवें एप्लाय करपाक जाता. कोण मेलो की इंजर्ड जालो त्या घरान, आनी इनकम लिमीट जे 3 लाख आसले ते 10 लाख जाले. सो आमी एक कितें थाराव घेतला आतां ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल मिटींग की एप्रिलाच्या 7 तारखेक वर्ल्ड हेल्थ डे, ह्या दोन्ही कंबायंड करून एक ऑल गोवा अवेरनेस डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेरनेस जावचे की लोकांक कळपाक जाय की बाबा आदाराक येयलो, कोण हेल्प करपाक येयलो, there is lot of benefit for that and people can start to come forward and participate and through village committee also आम्ही अवेअरनेस करतले. तर सर, तुम्ही अशें म्हणटा की जर कोण अशा टायमार जर मदतीक पावलो पण मदत केली जाल्यार ताका कॅश रिवॉर्ड सुद्दां तुमी दिवपाचें आतां थारायला. गव्हर्मेंट दी स्कीम इज ऑलरेडी देअर ऑल ओव्हर इंडिया, पूण गोंया भितर म्हाका दिसता ती अवेअरनेस जावंक ना. सो ते फॉर्म जे बरोवपाक जाय ते सगळे पुलीस स्टेशन सगळे दोतोरा कडेन ते पावचे म्हणून हो थाराव जाल्लो आसा. एंड वी आर होपिंग दॅट एटलीस्ट वर्ल्ड हेल्थ डे 7th April हेल्थाचे आमी उलयता तेन्ना कांय एक फोकस कहो जातलो, त्या दिसासून ते हायलायट जावपाचें. ओके, तर हे आशिल्ले सर रोलन मार्टीन गोवा कॅनाचे. तांणी एक गजाल सांगली की जर तुमी मदत करता, अशें जर खंय एक्सिडंट जाल्यार त्या स्पॉटार त्या मनशाची जर मदत करता जाल्यार तुमकां कॅश रिवॉर्डूय आसा. पूण म्हाका दिसता आमी तो मनान धरचो न्ही आनी एक मनीसपण म्हणून जर अशें एक्सिडंट जाला त्या मनशाक मदत करची आनी तेजो जीव वाचोवपाचो प्रयत्न आमी करचो. हेंच चिंतचें न्ही की आपल्याक कोण बाबा फाल्यां त्रास जातलो, जावं आपूण एक पहिल्यांदा तो फोटो काडून सोशल मिडियाचेर हें चिंतिनासतना मनीसपण म्हणून त्या मनशाची मदत करून तेगेलो जीव वाचोवचो, इतलेंच म्हाका तरी दिसता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.